आलिशीन आमी आतांच तुजें कांतार आयकलां तुवें आनी तुज्या घरकान्नीन तें गायलां. हय. एक बरी गजाल कारण तुज्या सांगाताक तुवें आदींच फुडें सांगलां तशी तुजी घरकान्नूय तुका सांगात दिता. आनीक तुवें म्हाका हांगासर कित्याक हाडला? सांगचें म्हटल्यार जेन्ना आमी कला अकादमीन स्पर्धेक वेतात वो खंयचोय तियात्र करूंक स्टेजीर फुडें सोदतात तेन्ना हांगासर आमी आमची येसाय मारतात. रिहर्सल म्हणटच तुवें रिहर्सलीची सुवात दाखोवंक म्हाका हांगासर हय. हाडला. बरें, तुज्या नांवान तुज्या सगळ्या कलाकारांक परबी भेटयता. आनीक म्हाका दिसता तुजी घरकान्न लागींच दिश्टी पडटा. चल आमी या तिचेय विचार आमी आयकून घेवया. तर आलिशीन तुज्यो चडश्यो भुमिका तुका कसल्यो करूंक आवडटात? खरें म्हटल्यार म्हाका हिंदू कॅरेक्टर करपाक चड आवडटा. कित्याक हिंदू कॅरेक्टर जावं दुसरे कॅरेक्टर आमचे चडशे क्रिस्तांव भाव करूंक वचना. कित्याक ती भास मातशी तांकां आगोड लागता. थोडेशेच आहात जे ती भुमिका करतात आनी ही भुमिका करपाक म्हाका चड आवड लागता. पूण ताचेच बरोबर दुसऱ्या बापायचो रोल वा आनी कसलोय रोल आसूं कसलोय रोल करपाक हांव तयार आसा. एक उगडास येता म्हाका आमचो शेळवणचो इग्निशियस दे शेळवण ताचे विचार असलेच कारण ताकाय असल्योच भुमिका चड आवडटात. सारकें तुजें. आनी असल्यो भुमिका बेस्ट बऱ्यो करता. आनीक पळोवंक तुमी डबल रोलशे. हे जायत्या जाणांनी म्हटलां आनी स्वता आमी एकामेकाक जेन्ना मेवतात तेन्ना म्हणटात आनी एकामेकाक व्यंग मारून म्हणटात दोगूय आमी जवळ्ळे कितें रे. हय, कारण तुजी जर टोपी काडली जाल्यार कांयच फरक आसचो ना. तुमची घरकान्न हांगासर आसा आमी ताका मेळुया. आलिशीन म्हाका तुज्या घरकान्नीची वळख करून दिवचो ना? हय, कित्याक ना. हे जावन आसा ही म्हजी घरकान्न लोना, जाका कोंकणी मळार आमच्या लोना दे मोर्शी म्हणून वळखतात. आनीक तियात्रानूय तुज्या सांगाताक ते न्हेसता आसतले? हय, जायते फावटी ते म्हज्या सांगाताक न्हेसला. सांगचें म्हटल्यार विलियम दे कुडतोरीच्या तियात्रान आमी दोगांय सांगातान वावर केला. अनिल ओल्गा हांच्याय तियात्रान आमी दोगांयनी सांगातान वावर केला. तेच परी बंटी कुमार जाणें कोरेस्माच्या काळांत आपलो नवसोरणी तियात्र गांवांनी दाखयला. आनी ह्या तियात्रांत आमी न्हूच दोगांय आमी पूण म्हजो गांवचो पंगड जे म्हज्या सांगाताक म्हजे बरोबर आसात तो गांवचो पंगड आमी त्या तियात्रान वावर करतात. आनी हो ताचो बरो वावर देखीवन तियात्र लोकां मुखार दाखोवपाक आमकां खूब उमेद आनी अभिमान भोगता. खरेंच म्हजी परबी बंटी कुमार जो जेरी आल्फोन्सो खरें नांव ताचें ताका आमची परबी. ह्या तियात्रांनी वावर करूंक खरेंच तुका बरें दिसता? सांगचें म्हटल्यार ह्या पालकार हांव म्हज्या गोरकाराक लागून पावल्या जाल्यार म्हाका दिसना हांव केन्नाच ह्या पालकार पावची नासली. हांव आंकवार आसतना पयलींच 1992 म्हज्या गोरकारान म्हाका आपल्या तियात्रान सोयेक दिलो कांतार म्हणपाक. आनी उपरांत विलियम दे कुडतोरी, अनिल पेडणेकर पयलीच फावटी भुमिका हांवें विलियम दे कुडतोरीच्या तियात्रान केल्या. ताच्या आदी हांवें केन्नाच भुमिका करूंक नासली. फकत हांव म्हज्या गोरकारा सांगाताक कांतारा म्हणटाली आनी हांव तेची चड उपकारी. तेणें म्हाका ह्या पालकार हाडले, म्हाका नांव मेळोवन दिलें. नाजाल्यार म्हाका दिसना हांव केन्ना तरी ह्या पालकार दिसतली आसली. लोना, एक गजाल हांव तुका तुज्या लागच्यान जाणून जावंक सोदतां कारण आयज जायते तियात्रिस्ट जे पालकाचेर वावुरतात जावं थोड्यांच्यो बायलो पालकाचेर वावुरतात जावं थोडे घोव वावुरतात पूण तांच्या बायलांक अशें दिसता की ताणें पालकाचेर वावर करप हें बरें न्हय म्हूण. पूण थोड्या बायलांच्या घोवांक दिसता की आपले बायलेन पालकाचेर न्हेसप बरें न्हय. पूण आयज तुमी दोगांय सांगातान वावर करतात, एक बरी गजाल. पूण ह्या पालकाचेर जेन्ना तूं न्हेसोंक लागलें, ज्या पालकाचेर तुज्या घरकारा सांगाताक तूं न्हेसलें तेन्ना खरेंच तूं खुशाल आसलें? खरेंच खुशाल. आमकां केन्नाच हो सोयग येवंक ना की तियात्रान न्हेसल्यार न्हेसोन आमचे बदेकात कितें केन्नाच हें वायट पडना. आनी आमकां खुशालकाय, आमी एकामेकाक आदार करता. तो म्हाका सदांच आदार दिता. तो म्हाका कशी एक्टींग करूंक जाय, कशी कांतारां म्हणोंक जाय, डायरेक्टर सांगतलोच न्हू, म्हज्या गोरकाराक लागून. नाजाल्यार हांव ह्या तियात्रिस्ट म्हळ्यार कांयच न्हू. पूण तुमकां दिसलें की तुमच्या भुरग्यांनी हो वावर आसा तो फुडें व्हरचो? हय, आनी हाकाच लागून म्हजो पूत जेन्ना सुमार 6 वर्सांचो आसलो तेन्ना हांवें ताका म्हज्या तियात्रान घातलो.
आनी कला अकादमीन ताका पयलो इनाम ताच्या गायनाक मेवलो आनी ताका इनाम मेवला तो पळोवन आमकांय उमेद जाली आनीक आमी ताका एक्टींग करपाक फुडाकार दिलो आनी ताका एक्टींग करूंक विलियम दे कुडतोरीच्या तियात्रान घेतलो. ताचे उपरांत अनिल पेडणेकारान ताका आपल्या तियात्रान घेतलो आनीक सद्या तो 9th क्लासीन आसा म्हणटच म्हाका दिसना हांवें ताका ब्रेक दिला कित्याक इस्कॉल डिस्टर्ब जालेले म्हाका नाका. फुडें SSC आसा ताका लागून हांवें ताका ह्या वर्साक ब्रेक दिला, कोणाच्या तियात्रान घालूंक ना. कितले सांगले तुका तू सोरो पिये नाका कित्याक पोती तूं आयकोना. हांव सोडूंक सोदतां ताका तो तें कोण येता म्हाका पाटूच म्हजी सोडिना. वो सोरो पियोन पडटा वो लोक म्हाका आसता गांवान भोंवच्याक तोडना. तो वाटेक म्हाका दोडटा आनी फोर्सान आपोवन वता तो नातोर मोजें जायना. कित्याक पोती इतलो सोरो पियेता पियेतो चलपाक पासून नेट येता. सोरो पियोन सगल्या काय वचो गोडटा. आगो तो झगड म्हूण फोर्सार कोत्ता. कित्याक पोती इतलो सोरो पियेता पियेतो चलपाक पासून नेट येता. सोरो पितो सगल्या काय वचो गोडटा. आगो तो झगड म्हूण फोर्सार कोत्ता. खरेंच हे कांतार जे तुमी गायलां तें दर एका घोव बायलो जी सांगातान तियात्र न्हेसतात ह्या वेळार तांकां आमी भेटोवया, कारण जे भाशेन तुमी सांगातान हो तियात्राचो वावर करतात असोच जोडप्यांनी जावं तांच्या सांगाताक भुरग्यांनी तियात्राचो वावर करीत जाल्यार आमचो पालक आनीक आनीक वयर सरतलो. खरेंच योतन बाब, खरें सांगचें म्हटल्यार हो पुर्वजांनी जो आमकां पालक तयार करून दवरला हो फुडें व्हरप आमचें कर्तव्य जावन आसा अशें म्हाका दिसता. आनीक दुसरें सांगचें म्हटल्यार आमचो गांव पेडण्या मालांत मोर्जे चडशे शो साश्टीन जातात म्हणटच आमकां पेडण्या सावन साश्टीन वचोंक खूब त्रास जातात. तरी पूण हे त्रास आमी परवा करिना. जाता ते भाशेन आमी तियात्रांक वयता, तियात्रांक न्हेसता, जायतीं जागरणां जातात, पूण हे आमचे सॅक्रिफायस फकत आमच्या कोंकणी पालकाक लागून, कोंकणी मायभाशेक लागून. आलिशीन ह्या वेळार तुज्या सांगाताक जे पालकाचेर तुजे हेर तुजे गांवबाब वावुरताले तांची नांवां तूं सांगचो ना? कित्याक सांगचो ना. जायते म्हजे इश्ट आसात गांवचे, जशे परी आदी फुडें सांगला हांवें सिरील फेर्नांडीस ताची गोरकान ची बरी भुमिका करता. जेमा फेर्नांडीस, तशेंच रोलंड मस्कारेनस, मार्साल फेर्नांडीस, मायकल दे शिवोली, आयरिस जो मोर्जेचो न्हू पूण आरांबोलचो तो म्हज्या सांगाताक, आनी अशे जायते कलाकार जे आमच्या पेडण्या म्हालांत आसात तांकां हांव म्हज्या पंगडान घेता आनी कला अकादमीन स्पर्धेक वेता. तेच परी हे फावटी हांवें 5 भुरगीं जी नवे कलाकार म्हटल्यार जातात ह्या 5 भुरग्यांक तयार करून हांवें म्हज्या पंगडान तियात्रांत पार्टी घेवन म्हजो तियात्र ह्या कॉम्पिटिशनाक घातलेलो. आलिशीन ह्या वेळार म्हाका दिसता तुज्या सांगाताक इग्निशियन्सानय भुमिका केल्या. हय, म्हाकाय उगडास आसा. मास्टर पेरेरा हाची VCD जेजू तुजो उपकारी हातून आमी दोगांनी सांगातान वावर केला. पूण जेन्ना तुमी सांगातान हो रोल केलो तेन्ना तुमकां कितें दिसतालें की तुमी दोगूय एकेच भाशेचे मनीस? ना, तशें कांय दिसोंक ना. कित्याक देवान जण एका मनशाक वेगवेगळे गुण दिल्यात. ताचे एक्टिंगेन तो खरेंच उंच आसा आनी म्हाका ताच्या सांगाताक वावर करूंक मेळ्ळो हें म्हजें भाग अशें हांव समजतां. आनीक तुवें ज्या VCDनी जो वावर केला ताचेर तूं कांयच सांगचो ना? सांगचें म्हटल्यार म्हजी खूद हांवें एक ऑडियो CD केल्या आनी ते CDचें नांव मंत्र्याक जिवेशी मारलो. फाटले 1.5 वर्स जालें ती म्हजी रिलीज जाल्ली आनी गोंयच्या साबार गांवांनी ती पावल्या आनी जायती होपल्या. ताचे उपरांत हांवें विलियम दे कुडतोरीचे VCDन 3 VCDनी सुमार वावर केला. ताचे उपरांत मास्टर पेरेरा आनीक मायकल दे शिवोली हाची सरपंचाक लागून हातूनय हांवें गायला. ताचे उपरांत नेविल पेरेरा ताचे धर्मीक CD तातूनय हांवें गायला. म्हाका दिसता ह्या वेळार तुमचो एक व्हिडिओ क्लिप आमी पळयल्यार अदीक बरो. हय. चल.
हांगा हांवें लाखांनी डोनेशनां दिलीं देवाक लाखांनी. साता भोगतांक हांवें आंगवण्यो केल्यो, दोतोरांक पयशे घातले. इतलेंच न्हय, धाडयाक पासून मेवलो हांव. पूण कसलो फायदो? सगळें म्हणून त्या पयशाक उदक. देव म्हणटा ते सगळी फोकाण. देव असलो जाल्यार आमकां एक तरी भुरगे दितलो असलो. बेन्नाथ तुजो बाबा ठोलको. अरे अरे आमी जेजू कडेन गोंयच्या साहेबा कडेन मागोवंक जाय. तूं जाणाय ताणी म्हज्या जिवितान कितल्यो मिलाग्री केल्यात पळय त्यो. बेन्नाथ तूं जेजू कडेन गोंयच्या साहेबा कडेन माग आनी पळय तुज्या जिवितान अश्यो मिलाग्री जातात पळय त्यो. उपकारतात चेडू ते चेडूच. हाली चेडो तो चेडो. कित्याक चेडवाक 2 देणे दिवचे पडटात. हाली चेडो हे सगळे घेवन येतात. हाली त्या भायर चेड्याक पगारूय सुबेज आसता. माय तू हे कित्याक म्हणटाय माय? चेडू आतांची हुशार पायलट आनी एस्ट्रोनॉट कोत्यान जाली. ते कितें उलयता ते सारकें उलयता. हालींशीन कार्यावळ फुडें वता आसतनाच आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां हांव म्हजी ईमेल आय डी दिवंक सोदतां की तांकां जर कितेंय क्रिटिक्स करचें आसत जाल्यार ताणें सांगूं येता. म्हजी ईमेल आय डी teotonio@prudentmedia.in. तांचे विचार म्हजे मेरेन पावोवपाची एक वाट. हांव एक गजाल तुज्या लक्षांत जाणा जावंक सोदतालो की आयज आमच्या मदें जायते नवे नवे बरोवपी आसात जावं नवे नवे कलाकार पालकाचेर चडटात, पूण चडशे ते टिकोवन उरनात, खंयच्याक खंय विरगळोन वेतात. तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? सांगचें म्हटल्यार जेन्ना कोणूय नवो कलाकार ह्या पालकार चडटा ताणें ह्या पालकार चडटा आसतना एक मनान दवरपाक जाय की आपूण सदांच ह्या पालकार टिकोवन उरतलो. आनी टिकोवन उरतलो जाल्यार जे क्रितीक जो ऑडियन्स मारता तें क्रितीक सदांच मानून घेवंक जाय. जायते फावटी ऑडियन्सान क्रितीक मारल्या उपरांत खंयच्याय मनशाक जावं कलाकाराक दिसता आनीक आपणें फुडें वचचें न्हू, पूण तें क्रितीक जावन आसता तुका फुडें सरपाक एक सुदारप करपाक एक सोयेक. हें तर मनान घेवन जण एकलो क्रितीक आपूण मानून घेतलो आनी त्या प्रमाणे तर आपणें सुदारणा केली जाल्यार म्हाका दिसता खंयचोय कलाकार तो जावं मुखार सरल्या शिवाय रावचो ना. हें म्हज्याय जिवितान जालां. जेन्ना आमी आमचो पोंगड घेवन कला अकादमीन वताले तेन्ना जायते जाण म्हणटाले अरे तुमी आनी कित्याक वेतात थंयसर. तें कॉम्पिटिशनां आमकां गांवच्या लोकांक जावं पेडणेकारांक न्हय कित्याक वेतात, प्रायज ते तांकांच मेवतले. पूण हांवें तें मनान दवरूंक ना. हांव म्हजो वावर फुडें घेवन चलत रावलो आनीक म्हाका ताचो इनाम मेवला. म्हणटच हांव ह्या तरणे पिळगेक सांगूंक सोदतां वावर करीत रावात, फळ मेळटलें. एक दीस तरी ताचें फळ मेवतलेंच. चल आमी मुखार या आनीक आमच्या ह्या कार्यावळीचो दुसऱ्यांनी फायदो घेवचो. खेरीतपणी नवे जे कलाकार आसात ताणें फायदो घेवचो. नवे जे बरोवपी आसात ताणें आलिशिनाची देख घेवची आनीक आपली पावलां मारीत रावचें. जरूर फळ मेवतलो. आलिशीन तुवें म्हज्या सांगाताक जायतो वेळ केलो. खेरीतपणी तुवें ह्या मोर्जे गांवांत म्हाका येवकार दिलो. त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुज्या घरकान्नीक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय चड देव बरें करूं तियेतीन. खरेंच ह्या प्रुडंट मिडियान आमकां हो सोयेक दिलो. आमचे विचार आमच्या कोंकणी मोग्यां पर्यंत पावोवपाक हांव तुमचो काळजांतान प्रुडंट मिडियाचो काळजांतान उपकारी जावन आसा. ही कार्यावळ सोंपयता आसतनाच आमी आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां सगळ्यांक परत एक फावट नातालांची परबी भेटोवया. खरेंच सगल्यांक तुमकां नातालांची खुशाल बरीत नातालां. आनी इतल्यानूच आयची कार्यावळ नातालांची परबी दिवन आमी सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं.